आणि लास्ट पार्ट म्हळ्यार काल जे बाबूश मोन्सेरातांचे डिमांडाचेर ताणें जो रिप्लाय दिलो तो तातूंत भितर 2-3 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले ताचेर पयलीं उलयल्यात, बट ताका आज तांणी असेंब्ली भितर विधानसभे भितर उतर दिलें. पयलो म्हळ्यार कुळ मुणकारांचे केसी टायम बाउंड सोडोवपाच्यो. दुसरी विशय आशिल्लो तो पार्टिशन्स आनी म्युटेशन्सा खातीरय परत टायम बाउंड डिलिव्हरी. किशोर आयकुपा बरें दिसता, जातलें रे. प्रमोद तुका खरेंच सांगता, एक जर्नलिस्ट म्हणून म्हाका रडपाक येता. जेन्ना जेन्ना नवीन सरकार येता तेन्ना तेन्ना त्या नवीन सरकाराच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराची हीच घोशणा आसता. म्हणजे तुका सांगता, जेन्ना रोहन खंवटे बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्लो, रोहन खंवटेन म्युटेशनाची पद्दत इतली सुटसुटीत केल्ली की सेलडीट जेन्ना जाता तेन्नाच ऑटोमॅटीक ती सेलडीट वयतली आणि ऑटोमॅटीक म्युटेशन जातलें. त्याच्या पयलीं जुझे फिलीप डिसोजा रेव्हेन्यू मिनिस्टर हें आयकून आता इतलो उबो गेला की लज दिसता आमकां पत्रकार म्हणून हेचेर कितें बरोवचें काय म्हणून. आतां बाबूश मोन्सेरात हो सदांच मॅन ऑफ एक्शन अशें म्हणटात आमी, आनी हेच्या पयलीं म्हाका तें दिसतालें. पूण जेन्ना 100 डेजान कॅसिनो आपूण काडटलो म्हणून सांगपी बाबूश मोन्सेरात फेल गेलो, त्या वयल्यान आता बाबूश मोन्सेरात मॅन ऑफ एक्शन उरला काय ना हेचेर म्हाका डावट आसा. आणि एक तुका कूळ मुणकार ही कॅनॉट रिडीम ना नथिंग. 6 म्हयन्यान कांयच जावपाचें ना. ती पात्रता त्या मामलेदारांची आणि डेप्युटी कलेक्टरांची आसा काय, हो माझो पहिलो प्रश्न. पांढरा, यू एग्री विथ दिस? हय, म्हाका म्हाज्या किशोरा कडेन पूर्ण सहमत आसा. आणि ही काल जे स्टेटमेंट केला की आपण 6 महिन्या भितर हें करतले म्हणून, म्हाका दिसता की तोच मुळात चुकीचो आहा. तो जेन्ना मंत्री जाल्लो तेन्ना आमच्याच पेपरार बातमी आयिल्ली, ताणें स्टेटमेंट केल्लें की 6 महिन्या भितर आपण कूळ मुणकाराचें प्रकरण निकालात काडटलो. 100 दीस सोंपले. आज ते 3 म्हयने जावन गेला ते गजालीक, आणि आता परत तो स्टेटमेंट करता. द ओनली आर्ग्युमेंट म्हणून 6 महिने केन्ना सावन सुरू जातात हे ताणें तेन्ना सांगलें नाशिल्लें. सो 3 महिन्या उपरांत ते सांगतात 6 महिन्यांनी म्हणून. सो एटलिस्ट आमी विधानसभेक दिल्लें उतर इज द बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ्स अशें म्हणपाक शकता. आणि तो कॅसिनो काडूंक शकलो ना. तर म्हाका दिसना की कूळ मुणकाराचो प्रश्न जो आसा तो इतको जटील आसा, तो किशोराक सारको खबर आसा. मनोहर पर्रीकरान सुद्दां तेजेर कितें करपाक केलें तेका पासून जमलें बाबूस मोन्सेरात कितें काय म्हणून. सो हांव बाबूस मोन्सेराताक तेन्नाच एप्रिशिएट करतलो जेन्ना तो 6 महिन्या भितर हे सगळे विशय निकालात एक्चुअल जातले तेन्ना विश्वास दवरपाचो. बरोबर. घोषणेचेर आनी वचप ना, घोषणा चड आयकल्यो. आनी हो जो प्रश्न दुसरो आतां ताणें म्युटेशन्स आनी पार्टिशना खातीर टायम बाउंड अगेन म्युटेशन प्रमोद हांव सांगपाक सोदता. म्युटेशनाची गजाल जी आसा ती ना, हांव कित्याक विचारते पांढरे, आमी ह्या राज्या भितर एक दिसा भितर जाल्ले म्युटेशन्स पयल्यात. बरोबर. आतां तरी SIT जेन्ना प्रोब करता प्रकरणां लँड डिलाची, थंय तर एक दिसा भितर जाल्यात म्युटेशन्स. आमी 1 म्हयन्या जाल्ली पयल्यात. बरोबर. फावोर मारल्यार 1 आठवड्या भितर जाल्ली पयल्यात. आणि मागीर जेन्युइन सामान्य मनशाची म्युटेशनां 1.5 वर्सां 2 वर्सां जायनात, आणि तांकां फक्त यो वच मिनिमम म्हणटा किशोर, यो वच करून फक्त तांकां बेजार हाडप सरकारी ऑफिसांनी, हेंय आमी पळयलां. एटलिस्ट ही जी दुसरी मोख आसा जी म्हाका दिसता जटील बिटील कांय ना. कूळ मुणकारां आय अग्री, तातूंत भितर खूब खाचखळ आहात. ही तरी बाबूश मोन्सेरातांतल्यान कडच्यान जातली. जॉयल, वॉट डू यू थिंक? Pramod, I think the media is taking this very, very seriously. These deadlines, government, Babush, or we so need many to others. hold this government accountable for these deadlines. Yes. Yeah. The media has to rather don't take the deadlines seriously, but hold them accountable for the deadlines. We've got so many deadlines. For Kishore has said, casino, forget those casinos. There are n number of deadlines which are given, saying that within this all time, deadlines are dropping dead. Yeah, nothing is happening in this deadline. So it's time where the media takes stock of this and hold them accountable against its deadlines. Babush doesn't even know what is the backlog of cases he's facing in Munkar cases and tenancy cases, and the with each mamladar. Each mamladar. So if you see the backlog itself, you'll take years to actually wipe them off under the current system, unless he comes out with a system where fast disposal really happens, and then super fast, and 6 months is not a time to actually say that you're going to. It's not really realistic. No, हांव म्युटेशनान एक पार्टिशनाचेर उलयता किशोर. एटलिस्ट त्यो बाबतींत 6 म्हयन्याची आउटर लिमीट जर सरकार घालता, ते तरी करपाक तुका दिसता की हे गव्हर्मेंट सक्सेसफूल जातलें? कारण आमी एक गजाल पळयल्या, वेन सिस्टम वॉन्ट्स टू मूव एफिशियंटली, इट कॅन एफिशियंटली डू म्युटेशन्स इन 24 hours. येस. सो ही जेन्ना परिस्थिती आमी पळयल्या, आनी ती फ्रॉडा खातीर इज व्हेरी ग्रेट.
that is no one off is for what purpose? Now one off I can understand for a really genuine purpose, but the cases that have come before media, not only now, even before, the purposes are quite dubious. So Kishore, तू जेन्ना ह्या गजाली कडेन पळयता, पार्टिशन, म्युटेशन, टायम बाउंड मॅनर, डू यू थिंक दॅट इज अचिवेबल? It is absolutely achievable, but it is not possible with this government. I am telling you. I am not talking about government. म्हणजे फक्त हे मंत्री आमदारूच न्हू. फाल्यां बाबूश विधानसभेन करता स्टेटमेंट. पूण बाबूशाचे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स आसात रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे, मागीर तातूंत मामलेदार येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयलो, ते कलेक्टर मामलेदार ऑफिसाचे स्टाफ येयले, हे ताका कोऑपरेट करतले काय कितें ते अचीव करपाक? तर ना करचे. कारण हो धंदो म्युटेशन आणि पार्टिशन म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातलो धंदो. सगळ्यांक जर पयशे खंय कमोवपाचे असतात जाल्यार थंय असतात. ते गरीब मनशा कडल्यान तांकां कांयच मेळना, तांकां इतले सतोवपाची कामां चलतात. दुसरी गजाल, आमच्यो जमनीच्या संबंधांतल्यो कांय विशय आसात ते इतल्यो क्लिश्ट आसात की ते क्लिश्ट विशय जर तूं कायदेशीर पद्दतीन म्युटेशन करपाक सोदतलो म्हणजे एका 114च्या उताराचेर 100 नांवां म्हणजे 100 मनशांक तुका नोटिस्यो धाडपाक जाय, तो तांकां सव जावपाक जाय. तेतून 114च्या उताराचेर आसलेले मनीस मेल्लेले असतात. आय एम नॉट अ दॅट किशोर. आय एम ऑन अ पॉयंट की ज्या जाग्यार काचकिसावन आसतात थंय सुद्धा टायम बाउंड जायना. ना थंय जाता हेचेर पयशांचेर. थंय सुद्धा टायम बाउंड जाता. ज्या जाग्यार 100 नांवां तातूंतली थोडी आसात थोडी नात, थंय जायत ना. पण ज्या जाग्यार जावपाक शकतात ते सुद्धा टायम बाउंड जायना. म्हाका उगडास आसा, रोहन खंवटेन इतली सिस्टमॅटीक पद्दत करून दवरलेली, म्हणजे सेलडीड जाल्या उपरांत सेलडीड जालो का विशय सोंपलो, इमिजिएटली तुगेले प्रोसेस म्युटेशनाचो स्टार्ट जाता. म्हाका म्हजो वेळ सारको सोंपला. आनी एक गजाल म्हाका दिसता लोकांनी समजूची न्ही की सरकार ह्यो डेडलायनी दितात ताका आमी फकाणां करतात. आमकांय जेन्युइनली ह्यो डेडलायनी फुलफील जाल्ले जायत, पण आमी एक पत्रकार म्हणून इतली डेडलायनी आयकल्यात की खूब फावटी आतां विश्वास दवरप, जशें हांवें सांगिल्लें की डेडलायन वी हॅव सीन नंबर ऑफ डेडलायन्स ड्रॉपिंग डेड. सो दॅट इज द सिच्युएशन. आनी त्या बाबतींत जर कोण तरी मंत्री, बाबूश मनसरात जाल्यार बाबूश मनसरात, जर कूळ मुणकारांच्यो ह्यो केसी टायम बाउंड मॅनरा भितर करपाक शकता, पार्टिशन म्युटेशनाच्यो केसी टायम बाउंड मॅनरा भितर जर करपाक शकता, म्हाका दिसता दॅट वूड बी वन ऑफ दी बिगेस्ट रिफॉर्म्स गोईंग टू दी लास्ट मायल, जे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटा. ह्यो जर 2 गजाली जर ह्या सरकारान रिफॉर्म्स म्हणून जर इम्प्लिमेंट केल्यो जाल्यार खऱ्या अर्थान त्या अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलपाक सुरवात जातली.